आमचो देव कितलो आमचो मोग करता. मोइजेन देवान सांगिल्ल्या बरी केलें. आमकां फोटो इम्पॉर्टंट जाता, सक्रामेंत मागीर जाता. जिवंत देवाक मेळचे तर आमी जिवंत आसाचे आनी पवित्र आसाचे. जेजू क्रिस्ताचें म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, बोवा पुरबायची वाचपां आमच्या मुखार आसात. ही वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमचो देव कितलो आमचो मोग करता. प्रत्येक रितीन आयचे पयले वाचप हांव वाचता आसतना एकच विशय म्हज्या मदीं गेली. म्हजो देव, आमचो कितलो मोग करता. आमचो देव कशें, आमच्या देवाचें व्यक्तित्व कशें, आमचो देव कसो जावन आसा, कितें आमच्यातून आशेता, हे आमी कितें देवा पासून करीचे म्हणलें भोव आपुरबायेन आमकां समजोनी दिता निर्गमन पुस्तकांत. आनी हेंच वाचप जुवांच्या पयल्या अध्यायांत संपूर्ण जाता. कितें वेळा काळा आदी शब्द आसलो, शब्द देव जालो. वेळा काळी आदी शब्द आसलो, शब्द देव जालो. इतलें समजलें मग तुमकां? ओके. तुमकां कळीत आसा आमच्या पवित्र पुस्तकांत पयलो बूक खंयचो? उत्पत्ती ग्रंथ, न्ही की जेनेसीस ह्या ग्रंथांत आमी आयकता देव आदाम आनी एवे वटो चलून आसलो. वय मू वय की ना? आं सारकें. नातल्यार तुमी म्हाका करेक्ट करीचे. कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हज्यानी मस्तू मलगडी आसा, तांणी म्हज्यानी पयलें पवित्र पुस्तक वाचलां. कित्याक म्हळ्यार देव आदाम आनी एवे वटो आसलो, सारकें. ताच्या उपरांत देव तांचे वटो आसलो गी? आसलो गी? कशें आसलो? पयलें बरी तांचे वटो तो चलोवन आसलो गी? या थोड्या मोडा रुपांत, थोड्या उज्या रुपांत देव दिश्टी पडटलो. वय मू सारकें? हय. निर्गमन पुस्तकाचे पयलें अध्याय तुमी घेतलें तर थंय भोव आपुरबायेन तो बरो येणार अशें बरयता. थंय आयलो फाराव राय इस्रायल लोकांक ताची वळख नासली आनी तांकां ताचे वयर जुलूम करूंक सुरू केलें. आनी इस्रायल लोकान भोब मारली. देवान तांची भोब आयकली. कळ्ळें? देवान तांची भोब आयकली आनी मोइजेक विंचता. आनी उपरांत मोइजेक विंचले उपरांत तांचें पैन सुरू जाता. आनी आज मोइजेक देव सांगता तूं एक तंबूस बांद म्हाका. क्रिएट अ टेंट फॉर मी. टेंट. आनी टेंट लातीन भाशेंतून येता ताबरनेकल. ताबरनेकल खंय आसा? थंय आसा मू. थंय आमी खोंसाक गेल्लो उंडो दवरता. आनी टेंट म्हणलो शब्द थंय जावन येता. आयच्या वाचपाचें पयलें सेंटन्स कितें? आयच्या पयल्या वाचपाचें पयलें सेंटन्स कितें? कितें? मोइजेन देवान सांगिल्ल्या बरी केलें. उडासोरा हे वाक्य 40व्या अध्यायांत 7 पटी येता. आयच्या वाचपांत 3 पटी येता. Moses did as the Lord commanded. मोइजेन केलें कशें देवान सांगलें बरी केलें. उडासोरा ह्या शब्दाक, ह्या वाक्याक गुंडायस अर्थ आसा. केन्ना देवान सांगले बरी मोइजेन केल्ल्या उपरांत आनी थंय उपरांत त्या उपरांत
सर्वेस्पर देव ताचे हजीर पळोवन त्या कुपांत येवन त्या टेंटा भितर या त्या जाग्या भितर त्या बांदल्या संगते वयर रावता पळया गे. सो प्री कंडिशन इज वॉट. जर देव तुझ्या जिवितान हजीर पळोवन आसाचे तर देवान सांगले बरे करचे गरजेचे. कोणे सांगल्या भशेन देवान सांगले बरे करचे गरजेचे. तुम्ही कितले समजातात की म्हाका गोतना. जर एक मनीस देवान सांगल्या बरी करनातल्यार तो जावं पुरो याजक, जावं पुरो तो प्रवादी, जावं पुरो तो मुनियारी, जावं पुरो तो लोक, देव ताका रिजेक्ट करता. मोइजेक तुम्ही पळया, तेच मोइजेक देवान विसलें. बसयल्या गांवां ताका वचूंक जालें गी ना. बसयल्या गांव वचूंक जालें गी ना. जुदासाक विसलें, पूण देवाच्या त्या बागेंतपणांत जुदासा वांटेली घेवंक साध्य जालें गी ना. साऊल रायक मागलें, पूण जेन्ना त्या साऊल रायन देवान सांगलें बरी करनातल्या वेळार ताका तें भाग मेळ्ळें की राय जावचें ना. ताचे थंय खोटो स्पिरीट येता. बरो न्ही, खोटो स्पिरीट येता. तर देवाचे हजीर पळोवन, देवाचें पवित्र पळोवन, जर देव तूं कितें मागताय, तूं कितें फाती येता, हांव कितें मागता, हांव कितें फाती येता, दिंबे घालून जावं बरो, या इगर्जी येवन जावं बरो, या खंय पूण शेतां वचून हांव मागता, हो म्हजो देव, त्या देवान तुजे थंय येवन राज करीचे. तर तुवें देवान सांगले बरी करचें गरजेचें. इट्स अ प्री कंडिशन. तें शर्त, तें गरजेचें. जर तो तूं करनाय तर आय डोंट थिंक सो गॉड कम्स अँड रेन्स विथ यू. देव तुजे थंय रावंक साध्य ना. यू बिकम एन एंटी टू वॉट गॉड सेज. तूं एक देवाक प्रतिविरोध जावन रावता. कित्याक गॉड इज कमांडिंग. देव तुका सांगता कर अशें, तूं अशें कर. आनी जेन्ना क्रिस्तान देवाची खुशी त्या कुर्सार केल्ल्या वेळार मात्र तें साल्वासांव, त्यो काकुळतेचे जरयो, साल्वासाचे जरयो, कुरपेचे जरयो आमकां वाळून आयल्यो. उडास दवरा. जर ताच्या पुतान जेजू क्रिस्तान देवान सांगलें करनातलें तर, मरनातलें तर ताकाय देव रिजेक्ट करता आसलो. समजता की तुमकां? हाजें पवित्र पुस्तक क्लियर. जर देवान तुका एक उपदेश दिला, गॉड हॅज कॉल्ड यू अँड कमांडेड यू, कर. आनी मोइजेक सांगता तूं अशें कर, अशें कर. आनी मोइजेन देवान सांगले बरी केलें आनी देव ते येवन राजी करता. उपरांत आयच्या वाचपान बोआ पुरबायचे एक विशय आसा. देव मोइजेक रावळ्यार बांद म्हणटा की, देव मोइजेक रावळ्यार बांद म्हणटा की. आसात गी तुमी हांगा? या न्हीद येता तुमकां? हा, देव मोइजेक रावळ्यार बांद म्हणटा की ना खाले म्हणटा? तंब बांद म्हणटा. पुरो रुखाचो पळयो बांदल्यो, कटन घालें आनी ताचे भितर 10 उपदेश दवरले, तितलें. देव साद्या पोनांत दिश्टीक पडटा. इन सिंप्लिसिटी गॉड रिवील्स हिमसेल्फ. आतां तुमी येन्स व्हरया आमी बेतलेमा शहरांत. जेजू जल्मात आसतना रावळेरान जल्मलो गी? खावणेन जल्मलो. भातेनाचे खावणेन तो जल्मलो. सी द डिफरन्स. देव दिश्टीक पडटा आसतना, ताची खुरपा दिता आसतना साद्या पोनान तो दिता. कोणाक? कोण ताणें सांगलें आयकल्ल्यांक. ही पट्टू काणी न्ही, खंय घडलें हें न्ही. जेजू क्रिस्तान बापान पवित्र पुस्तक आमकां उगडापे केला. आनी उपरांत कितें जाता? हांवें सांगलें देव आदाम आनी येवे सांग आतां चलूं नासलो. जेन्ना ती देवांतून भायर गेल्ल्या वेळार देव कुपांनी उज्यांनी दिश्टीक पडोवंक सुरू केलो. आज देव पळया गी तांच्या सांगात रावूंक कशें येता. तांच्या जिविताच्या पैनार तो मुखार वता, वाट दाखयता. कशें?
उजो जावन सावळी जावन. आतां परतून तुमकां सांगता, परतून आमी फाटी या. सोबतो तस्सू कदाळा तूं देवान सांगल्या बरी करताय तस्सो देव तुज्या जिवितांत उजो जावन तुका वाट दाखयता, सावळी जावन तुका संरक्षण दिता. आनी जर तुका देवान सांगलें करूंक कळीच जायना जाल्यार तूं करनाय तर देवाचो उजो तुका खंय दिसता, देवाची सावळी तुका खंय दिसता, देवाचें संरक्षण तुका खंय दिसता, या म्हाका खंय दिसता, वाट खंय दिसता. आनी उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयलीं आमी आयकलें देवान लोकांची बोब आयकली. सो देवान लोकांची बोब आयकची तर, या म्हजी बोब आयकची तर, या म्हजे विनवणे आयकचे तर, म्हजे मागणे आयकचे तर हांवें देवान सांगलें बरी खरीचेच. जर हांव अशें करिना तर हाऊ कॅन गॉड हियर माय वॉयस. म्हजो देव कसो म्हाका आयकतलो? कित्याक देवान सांगलें तूं कर. इज इट नॉट अँटी सोशल एलिमेंट? देवाचे विरोध रावन सांगचें न्ही गे हांवें. आनी उपरांत आमी ह्या पवित्र पुस्तकां कितें म्हणटा, नवो तेस्तमेंत कितें म्हणटा, देव सोलो नासलो आतां रावोंक अशें येता निमाण्या ब्रेस्तारा संजेच्या जेवणा वेळार देव तुजे भितर येवंक अशें येता. गॉड कम्स इन युअर हार्ट अँड युअर होल सेल्फ. तुजी सगळी कूड जाता देवाचें टेंपल. ताकाच पावलो कोरिंथकारां बरयला म्हणटा युअर बॉडी इज अ टेंपल ऑफ गॉड अँड इफ यू डू नॉट टेक केअर गॉड विल डिस्ट्रॉय यू. हांवें न्ही सांगलें, पावलान पळयत पुस्तक आमकां सांगता आसा व्हेरी क्लियर. आनी उपरांत म्हणजे भितर सरूंक प्रयत्न करता. जेन्ना तो देवाच्या हाजेरपण थंय आयल्या उपरांत म्हणजे भितर येवंक प्रयत्न करता. आनी म्हणजे भितर वचून जाता की ना, कित्याक पवित्रपण आमी सांबाळचें गरजेचें. हांव तुमकां दाखल्याक तुमकां हें कळीत आसा, निदर्शन तुमकां कोत्त आसा. म्हाका जायते फावटी काजराच्या सक्रामेंताक भाग जाल्ल्या वेळार, मिसा वेळार भाग जाल्ल्या वेळार तुम्ही पळयलां आदींच्यो मालगडो इगर्जे पळयले तर इगर्जेच्या भोंवतणी आंकडो आसतलो. पळयलां गे तुमी? आंकडो आसतलो न्ही गे. कित्याक त्या जाग्याक कोणाक वचोंक ना, कित्याक तो जागो पवित्र केल्लो. आनी तुमी इगर्जेंत तुमी इगर्ज स्थापन करच्या वेळार तुमी भितर सरले तर इगर्जेक मागतात, खंय आल्तारेक मागतात, त्या आलगान बिस्प मागता, बरें करून मागता. कित्याक त्या आल्तारेर जेजू क्रिस्ताक आमी भेटोवणी करता. त्या पासून आल्तारेर आमी पवित्रकाय सांबाळची गरजेची आसा. आनी जेन्ना मोयजेक तें कळ्ळें देव थंय हाजीरपण आसा, मोयजे भितर वचूंक जायना. पूण तुमी पळया की जायते फावटी जावं पूण आमी खंयचो सक्रामेंत घेता आसतना जायते फावटी तो नाटक जाता. स्पेशली काजाराचो सक्रामेंत घेता आसतना त्या फोटोग्राफरांक कळना, तांकांय आमी डिरेक्शन दिना. आमकां फोटो इम्पॉर्टंट जाता, सक्रामेंत मागीर जाता. हें सारकें न्ही, हें बिलकूल सारकें न्ही. कित्याक ह्या आल्तारेक, त्या सँक्च्युरीक ताचें म्हणलेंच पवित्रपण आसा. हांव तुमकां अशें चिंतून सांगता, कोण ह्या आल्तारेक मान दिवंक शकना की ताच्या कुडीक मान दिवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार जर तो ताच्या कुडीक, ताच्या आत्म्याक मान दिवंक शकता तर तो केदींच ह्या आल्तारेक अवमान करूंक केदींच मुखार सरना. कित्याक तुजें थंय तें पवित्रपणाचें, तें हाजीरपणाचें तें भोगप आसल्यार इफ यू हॅव दॅट द फिलींग ऑफ द डिवायन विदीन यू, यू वील नेवर डेसेक्रेट द होली ऑल्टर विच इज गिवन टू यू. इट्स अ प्रिसपोजिशन, इट्स अ कंडिशन. ताकाच आमी इगर्जे भितर येता आसतना हो जागो पवित्र. आमी येता आसतना मार्केटीक आयिल्ले बरी येवंक जायना. आनी तशेंच देवान दिल्ली कूड ही पवित्र. हांवें व्हडूच सांगलें, जेन्ना देव तुका आपयता आसतना, तुका अशें कर म्हणटा आसतना तूं करनाय जाल्यार गॉड वील रिजेक्ट यू.
देव तुका तिरस्कार करता. आणि त्या पासून आम्ही ही कूड सांभाळची गरजेची, ही आल्तारीक मान दिवचें गरजेचें, आणि पवित्र गाय सांभाळचें गरजेचें. जायते पटी आमचे ह्या कशें करनात, फोटो काडून सोडटा, हें सारकें न्ही. आतां रुल्स आनी रेग्युलेशन आयल्यात, हें सारकें न्ही. आमी कितें करेचें? आमी ती पवित्र गाय सांबाळची, ही पवित्र गाय सांबाळची. थदळा मात्र देवाचें हजीरपण आमचें तें आसा. थदळा मात्र आमचे मागणे देवाक आयकता, समजता, ताच्या लोकांची भोव आयकता. आमचो देव केप्पो न्ही, आमचो देव मोनो न्ही, आमचो देव कुड्डो न्ही, आमचो देव जिवंत देव. आनी जिवंत देवाक मेळचे तर आमी जिवंत आसाचे आनी पवित्र आसाचे. आनी तेच आयची वाचपां आमकां सांगतात. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांवें सांगलें तुमकां, समजलें म्हण चिंता. समजलें की ना? कित्याक म्हळ्यार आयच्या वांजेल्या जात्रेक ओपारी सांगल्या उपरांत जेजू विचारता, तुमकां समजलें की? काले म्हणटा जेजू, लोक कितें म्हणटा? वय म्हणटा न्ही की. वय म्हळ्यार अर्थ कितें? जे कितें तुमी आयकलां ताका तुमी बद्द रावन जियेता म्हणलें तुमी साक्ष दितात. त्या पासून काल बिस्प फ्रांसिस्कान फ्रायरींत शर्मा वेळार बोवा परबाची उतरां म्हळें, तुजें जिवीत, तुजें उलोवणें, तुजें चिंतप खोटें आसूं न्हू जाल्यार हांव क्रिस्तांक येता म्हळ्यार क्रिस्त तुज्या भितर कसो येतलो? त्या पासून आमी उलोवचें उलोवणें, आमी चिंतचें चिंतना, आमी करचें काम पवित्र जायचें. आनी म्हजें जिवीत, म्हजी कूडस त्या देवाक घेवचें थंब जाता, आनी तो येवन म्हजें तें जियेता. ती सुकृपा ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. We